काल फावो कोत्ता जेजू देवा बापाचो केरीत अपुरबायेचो पूत ताचें आयकून आमकां उलो कोत्ता अशें तर म्हजे फाटल्यान येयात हो सोमयाचो ताळो आयकून आनी तो दाखयता ती पवित्रपणाची वाट चलून आयचो विशय सांगता हो म्हजो पूत केरीत अपुरबायेचो असले अपुरबायेची देवाची भुरगीं आमी जावूंक आनी देव बासयतात ते मोहिमा आनी भोगूंक हे मिसाच्या बलिदानान संतोशान मागुया. बाबा भयणीनो, दुसऱ्या आयताराक कोरेजमाचे आमी आसा आनी आयज किरीत भाशेन आमी सगलीं कितली सोबीत भितरल्यान आनी आमकां सगल्यांक देवाची मोहिमा परखोवचें कार्य आसा आनी देवाची मोहिमा आमच्या भितर आसा अशें ओळखूंक आमकां हो सेवादोर आदार दिता. जिवीत जियेले आमी आनी जिवीत जियेता आमी आनी जिवीत जियेतले आमी, पण आमी एक खंत जाता आमकां आमगडे ओळखूंक पावचें ना आमी कितलीं सोबीत पळय ती. हाव गूड वी आर, हाव ब्युटिफूल वी आर इन द इनसायड. आमी भितरल्यान कितलीं सोबीत पळय ती. देवाची मोहिमा आमचे भितर कितली बोललेली आसा पळय ती. आनी ते पासत हें व्हडलें सोत आमी ओळखूंक विसरल्या देखून आयज देवा कडेन बोगसणे मागून आमी बराबर म्हणया. हांव पातकी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्या उच्चारण सांगता मनान थोडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओम सो हे पसोत बाय घेवन सदांच सांगपार रे सगळ्या दुतांकांनी वखता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. सगळीं म्हणया काळजांतान म्हणात. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somya kakut kor, Somya kakut kor, Somya kakut kor. मागुया. आयज केरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी आयचो वाडदीस समोरमतलो एल्टन रेबेलो फ्रादिले, तशेंच डेरल फेर्नांडीस आनी एनसी कुलासो आनीकूय जीं कोण आपलो वाडदीस समोरमतात आमच्या गांवांत, तांचो केरीत भाशेन उगडास करुया आनी तांकां देवाची कृपा आनी बरी भलायकी मागून घेवया. तशेंच आयज नवी समिती बिस्म साहेबान नोमियारल्या ती Confraria do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora do Rosário da Igreja de Navelim हांचे नवे वांगडी आमकां बिस्म साहेबान मानून घेवन धाडल्यात. प्रेसिडेंट पॉल रिबेलो, ट्रेजरर एंटनी रिबेलो, एटर्नी अलेक्झांडर आल्वारीस, मेंबर सातोर्निनो कुटिनो आनी लुईस टिटो पेरेरा हांचे पासत आयज देवाक आर्गां दिता आसतना पाटली समिती कॉनी डायस, अलेक्झांडर आल्वारीस, दोमिंगो फेर्नांडीस, सिसिलिया आनी सोंपून गेल्लो दोमिंग रुजार हांकां हांचे पासत देवाक आर्गां दिवया आनी देवाक दिनवासुया तांणी केल्ल्या बऱ्या वावरा पासत. तेच बरोबर तुमची सगल्यांची मागणी देवा मुखार दवरून अदीक करून जी मागणी खुर्सा मोळी थंयसर घातलेली आसात ती मागणी सगळीं देवाक उबारुया. ह्या दिसांनी आमी जायतो प्रयत्न करता आमचें जिवीत बदलूंक, देवाची काकूत अणभवंक,
खरेपणी जायत्यांक ह्या कोरेजमाच्या काळान देवाची कृपा फावो जावंक आनी देवान आमची सगळीं पातकां बगसून आमकां सुटका डिलिव्हरन्स लिबरेशन खरेपणी मेळोवंक आमी मागुया. मोहिमेवन देवा, तुजो पूत जेजू तुजो सासणीक सोब मनीस जावन न्हयच आपल्या उतरांनी पूण सगळ्या आपल्या कोरण्यांनी भोव करून आपल्या कोश्टा मरणान आनी पुनर्जिवनपणान तुज्या ओगोनीत मोगाचो गूट ताणें उगडापो केलो. हें सोत आमचे मोतीन कोंचोवंक ताणें कोश्ट मरण सोंसच्या आदीं तुवें ताका रुपांतर आयलय आनी ताका आयकूंक आमकां फॉर्मायलें. तर हें तुजें सासणीक मोगाचें उतर घेवंक आमची मनां आनी काळजां आयतीं कर आनी ह्या प्राचीत काळार आमचें पातकी सैम दोमावंक आनी जेजू बराबर कोश्ट मरण सोंसूंक आमच्या रुपांतराक उतरेकूंक रावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुजो देस, तुजो घोराबो आनी तुज्या बापाचें घर सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसांत वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पोरजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ कोत्तलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालता ताचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजे शिराप सोडटा ताचेर हांवूय शिराप घालतलो. पृथ्वे वेलीं सगलीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्परान सांगलोलें तशेंच अब्रामान केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगलीं म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तृत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोड बोल्ला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती कोता ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुखोवल्याच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखोन ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. भाग्यवंत पावलोन तिमोथाक बरयल्ले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भोव मोगाच्या इश्टा, देवाचे पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर कोश्ट सोंसून घे. आमी कितें बरें केलां
ताचे पासत न्हय पूण आपली येवजण शाती पावोवंक आनी आपले कुरपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावंक आपयल्यांत. ही कुरपा जेजू क्रिस्ता सोवें काला आदीं आमी दवरलेली आसली पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो भस्म केलो आनी शिव वतामना वरवीं जिवीत आनी अमरण फांकोशी केली. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत केरी तापूरबायेचो, ताचें तुमी आयकात. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका समिया. आपल्या कश्टा मरणांची खबर सांगून सुमार 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बराबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदललें. ताचें मुखामळ सुर्या परीन लोकलोकीत जालें आनी ताचीं आंगोश्त्रां उजवाडा परीन दोवी फूल जालीं. अवचितूच मोजस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायबा आमी हांगाच रावल्यार बरें बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा उबारता. एक तुका, एक मोजसाक आनी एक एलिजा. तो उलयता आसतनाच एका पडजोडीत कुपान ताचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत केरी तापूरबायेचो. ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवन साश्टांगी पडले पूण जेजू लागीं सरून तांकां हात लायलो आनी ताणें म्हळें, उठात, भिवू नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजू अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. कोंकणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आमी सगळीं इस्कॉलाच्या बांकार गेल्या, चडशीं जाणां आमचे मदले. आनी इस्कॉलाच्या बांकार आमी खेरीत भाशेन बायोलॉजी शिकल्या. आनी बायोलॉजी शिकता आसतना कांय मुद्दे आमच्या दोळ्या मुखार आयले. जेन्ना एक बटरफ्लाय पाकुलो की कसो जाता, ताची वाड कशी जाता तें आमी पळयलें. हांगा घोडे तुमकां दिश्टी पडटलें. पयलें तांतें आसता, मागीर लावा आसता, मागीर पिवपा आसता आनी मागीर बटरफ्लाय जाता. रोकडोच बटरफ्लाय जायना, तांतें आसता. म्हणजे थंयसर मागीर तो ट्रान्सफॉर्म जाता आनी ट्रान्सफॉर्म जाल्या उपरांत ट्रान्सेंड जाता. ट्रान्सेंड म्हणजे वयर सरता. तांतें आसा तें बटरफ्लाय जाता. म्हणजे ट्रान्सफिगरेशन म्हणटात ताका. म्हणजे ट्रान्सफॉर्म आनी ट्रान्सेंड वयर सरता. तेच बराबर आमी बेब्याची लायफस्टायल पळयल्या. पयलें तांतें आसता, मागीर टेडपोल आसता, मागीर मातशें ताका 4 पांय येता आनी मागीर तो बेबो जाता, फ्रॉग. हें आमी शिकल्या. म्हणजे कितें ही प्रोसेस ट्रान्सफॉर्म, मेटामॉर्फोसिस म्हणटात ताका. मेटामॉर्फोसिस म्हणजे टोटल चेंज. आनी असलेंच कितें जेजू आपल्या शिसांक पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे तो 6 दीस जाले उपरांत पेद्रूक, जाकोबाक आनी घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. हें दोंगरार कितें जालें? ताचें आंगोश्त्र एकदम सुर्या परीन लोकलोकीत जालें.
आनी ताची आंगोस्त्रां उजवाडा परीन दोवी फूल जालीं. एका मोडवळा लागीं दोबया लागीं दोवी फूल जायनात पळय चितलीं आनी चिंतूंक जायना पळय तितलीं. मागीर पवित्र पुस्तक दोंगरार घेवन गेलो. थंय ते रावले आनी पेद्रू म्हणटा सायबा आमी दोंगरारूच रावया. हो काय बरो अनुभव आमकां मेवलो, एक्सपिरियन्स. आनी मागीर म्हणटा जेजू तांकां दोंगरा वेले देंवता आसतना म्हणजे दोंगरा वेले तांकां देंवन हाडले. दोंगरार वेले थंय अनुभव दिलो आनी मागीर दोंगरा वयले देंवले. पवित्र पुस्तकांत दोंगर जावन आसा एक खुणा थंय आमी देवाक मेळटा. आनी पवित्र पुस्तकांत जायत्या दोंगरांची खबर केल्ली आमकां दिसता. माउंट सिनाय दोंगर जंय मोजस खेरीत भाशेन देव ताका 10 मांदामेंट दिता आनी इस्रायल परजे कडेन देव करार करता मोजसा कडेन. मागीर माउंट कार्मेल थंयसर देव एलिजा एके भाशेन बाल देवा कडेन झगडटा. माउंट कार्मेलचो दोंगर. माउंट जायन थंय खेरीत भाशेन जेरुसालेम वचपाची वाट आसता. थंय तर ते पावतात. माउंट नेबो म्हणजे थंय एके भाशेन देव मोजसाक दाखयता हें इस्रायल पोरजाकूय हें बासायिल्लें शार कसलें आसा प्रॉमिस लँड त्या दोंगराचेर सावन दाखयता हें तुजें शार जातलें. तो त्या शारान पावंक ना. माउंट नेबो. माउंट मोरिया किरीत भाशेन अब्रामान आपल्या पुताचो एके भाशेन त्याग करून ताका थंय व्हेलो ताची खबर सांगता. म्हणटच देव दोंगरार एके भाशेन देव मेळटा आनी देव एके भाशेन आमच्या कडेन देवाचो अनुभव जाता. एक्सपिरियन्स गॉड. पवित्र पुस्तकांत थंय मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत दोंगराची खबर मेळटा. गेल्ल्या आयताराक आमी पळयलें. त्या उपरांत देंवचारान ताका एका बुंच दोंगरार व्हेलो आनी संवसारांतल्यो सगल्यो राजवटकी दाखयल्यो. उंच दोंगरार व्हेलो. मागीर आमी पळयता भाग्या लोकांचे उरपंजे पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शिस्ताचे सरशी आयले. थंय दोंगरार गेलो. मागीर आमकां एके भाशेन मेळटा थंयच फुडें सरून जेजू गालिल्याच्या दर्याचे देगेक गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. गालिल्याच्या दर्या देगेर खेरीत भाशेन थंय दोंगर आसलो. मागीर आमकां खेरीत भाशेन मेळटा आयज मेळटा 6 दिसां उपरांत जेजू ताच्या शिसांक घेवन दोंगरार गेलो. जेजू मागणें करूंक खेरीत भाशेन जैतुनाच्या दोंगरार बसून आसलो. म्हणटच दोंगर 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 हें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. आमी आयज ताबोर दोंगर माउंट थाबोर आमी बॉम्बे माउंट थाबोर कल्याण थंयसर रिट्रीट सेंटर आसा. माउंट थाबोर दोंगरार देव मेळटा. हें चिंतप आनी हेंच दाखोवंक भाव भयणीनो आयज जेजू आपल्या शिसांक थंय घेवन वता. 3 जाणांक वता. कित्याक 3 जाणांक वता? कित्याक हे जाता दिगोर मातेचे खांबे आनी तांचो भावार्थ गोट करूंक आनी आपूण कोण तें दाखोवंक. बाबा रे हांव दुसरो चालतो मनीस न्हय. देखून पवित्र पुस्तक सांगता तो ताचेर सगळे म्हजें दादू हो म्हजो पूत केरीत आपुरबायेचो. म्हणजे हांव मनीसूच न्हय हांव देव. द ग्लोरी ऑफ गॉड इज सीन टू हिम. हांव देव हें सब तांकां सिद्ध करता. दुसरे सुवातेर तांचो भावार्थ गोट करता. कित्याक जेजू जाणा आसता कितें घडचें आसा पळय तें. ताणें कोस सोसूंक जाय. ताणें त्रास भोगूंक जाय आनी त्रास भोगल्या उपरांत मागीर ताचे जिविताचें रुपांतर जावंक जाय. म्हणजे पुनर्जीवन जेजू. इट इज ट्रान्सेंडेड बॉडी. जस्ट ट्रान्सफॉर्म ट्रान्सफिगर ट्रान्सेंडेड. भाऊ भयणीनो केदें व्हडलें भाग आमकां. आनी जेजू पेद्रो म्हणटा सायबा आमी हांगासरूच रावया. हांगासरूच रावया. हांव 3 तंबू बांदता काय बरें हांगा. एक एलिजा एक तुका मोजसा. एलिजा आनी मोजस कित्याक दोगोय एके भाशेन दोंगरार तांकां तांच्याय कडेन देव उलयलो. एके भाशेन तांकांय एके भाशेन देवाचो अनुभव दोंगराचेर मेवलो.
आनी ते पासत ह्या दोगांयचे मोझस रेप्रेझेंट्स लॉ, कायदो, देवान ताका कायदो दिलो, आनी एलिजा प्रवादी, जायते देवान प्रवादी धाडले, आनी शिगमेन देवान जेजूक धाडलो, आपल्या पुताक धाडलो. म्हणटच कायदे आनी प्रवादी तान जेजून दिसती पडटा, देखून ते दोगोयकूय सिंबॉलिकली. म्हणटच भावा भयणीनो, हे आयज आमकां कितेंय तरी जिवितांत शिकयता. पयलें वाचप आमकां अब्रामाची खबर सांगता, तुजो देश, तुजो घोराबो, तुज्या बापायचें घर सोड म्हणटा. आमचो गांव, आमचें भाट जाता जायते फावटी आमची सेक्युरिटी, पूण तो सोडटा आनी देव दाखयता, हांव दाखयतलो त्या देशांत वच. अरे बाबा, कितें रे, सगळें सोडपाचें, गोरवांक सोडपाची, जमीन सोडपाची, सगळें सोडून वचपाचें, आनी हांव तुजी एक व्हड परजा उपजयतलो. अरे म्हाका भुरगेंच ना आनी व्हड परजा खंयची उपजयतलो? देव म्हणजे फकाणां कोत्ता काय? तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी हांव तुजें इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालता आनी ताचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. बाबा भयणीनो, सी द प्रॉमिस ऑफ गॉड, देव कितें भासायता तें कोत्ताच. जायते फावटी आमी हें घेवपाक आमकां रिस्क घेवचो पडटा जिवितांत. आमी जायते फावटी आमच्याच मना प्रमाणें जातो काय देवा, कोतो काय देवा, आनी तो मनीस पळय बोरवोस्याचो मनीस जाता, सोडटा. आमी जाल्यार म्हणटाले, शी थिंग कितें खावपाचें, थिंग कितें करपाचें ना, सोड. देवाच्या उतराचेर पातयेवन तो सोडटा. ही काणी न्हय, ही घडणी ताच्या जिवितांत घडला. ताच्याय जिवितांत घडलां जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत घडोंकूच जाय. देव कितें भासायता तें सदांच करता. गॉड ऑलवेज फुलफील वॉट ही प्रॉमिसीस. आनी जंय ताचे भुरगें नासलें थंय ताका मोडबाच्या नोकेत्रां बरीं भुरगीं दिता, जमनीचे रेंवेचे इतली माती इतली भुरगीं दिता. दॅट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, की देव दिता आसतना आमकां भरपूर दिता आनी आमी चिंती नासतना दिता. तुमी पळयलां, नुस्तें मारूंक गेले, कितलें नुस्तें पडलें, पडना जावन ते आयले. सोरो उणें जालो, कितलो सोरो जालो. देखून आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ अबंडन्स. आनी देव दिता आसतना आमकां भरपूर जिवितांत दिता. देखून बाबा भयणीनो, आमी चिंता जिवीत येदेंच म्हण ना. लायफ इज मच मोर देन वॉट वी थिंक. आनी ते पासत जेजू तांकां वयर व्हरता. अरे पिशा, तुमी जियेतात तितलेंच जिवीत न्हय. लायफ इज ट्रान्सेंड. देर इज मच मोर टू लायफ. लायफ इज मच मोर देन वी एक्सपेक्ट. लायफ इज मोर ऑफ होप. आमी बोरवोशान जिवंक जाय, आनी बोरवोसो ना तो मनीस जिवंक जायना. देखून बाबा भयणीनो, आमी जिवितांत जियेत आसतना खोश, त्रास, दूख आसाच जिवितांत. ते पासत जेजू दोंगरा वयले तांकां सकला हाडटा, जिवीत जिवंक हाडटा. वयरूच दवरिना, जिवीत जिवंक हाडटा. दूर मिसांक आमी येता तेन्ना आमच्या जिवितांत तशेंच जाता. मिसाक येता तेन्ना आमी एका दोंगरार चडल्या भाशेन चडटा. जायते तुमी पळयलां आसतलें, जायते इगोर्जे, आमचो सालिगांवची सेमिनार दोंगरार आसा, पिलारचोय दोंगरार आसा, जायत्यो इगोर्ज्यो मातशे इल्लेशे दोंगरार आसात. आतां तूं मिसाक येताय तेन्ना ते दोंगरारूच चलोन तूं दोंगोर चडटा. आनी दोंगोर चडोवन जशें जेजूचें रुपांतर जालें तशें तुज्याय जिविताचें रुपांतर जाता मिसाक येतोच. कित्याक तुका देव मेळटा आनी तुज्या भितर कितली देवाची महिमा आसा ती तुका दिसती पडटा. तूं कितलो गिरेस्त तें तुका दिसती पडटा. भाव भयणीनो, दुखाची गजाल म्हणटात ती आमी फकत देवाक मागूं येताय, सायबा मगे चेड्या सिरीक दी, सायबा मगे चेड्या सिरीस दी, मगे गो बरो ना सायबा, तेका बरें कर सायबा, इतलें मागताय. सायबा मगे ती शेजारी आहाय ती म्हाका त्रास करताय, तेंचे 5 दिसां घाल सायबा. असले मागणी आमगेले. वी आर सो गुड. देव आमचें सगळें कितलें बरेंपण दाखयता. आमचे भितर देवाची महिमा आहा, ती दाखोवंक जाय. आमी दाखोवन दवरता देवाची महिमा आमचे भितर. आनी मिसाक येतच ती दिसती पडटा. तूं मिसाक येताय, हें रुपांतर ट्रान्सफिगरेशन जाता आनी मागीर परत त्या दोंगरा वयले देंवले तशें तूं परत घरा येताय. देखून जितले पावटी तूं मिसाक येताय तितले पावटी तुजें म्हजें सगळ्यांचें ट्रान्सफिगरेशन जावंक जाय, रुपांतर जावंक जाय. तूं प्रेयर रूमान प्रेयर करूंक बसताय, देवा कारगां येता आनी जायतो लोक प्रेयर रूमान येता. लाती पासून कितलोसोच आसलो 12 पर्यंत. तूं प्रेयर रूमान बसताय, जेजूक पळयताय, तुजें ट्रान्सफिगरेशन जाता. तूं येताय चलोन,
आनी मागीर परत जिवितान वयताय. आतां मिसाक आयलाय, तूं देवाची कृपा, देवाची ग्रेस्ताय, देवाची एके भाशेन स्ट्रेंथ, देवाची पावर, देवाचें सगळें देवाचें घेताय आनी परत जिवितान वयताय. जिवीत जेवपाक कश्टांचें त्रास, कित्याक तुका हांगा घोटाय मेवली. दूख दिसता जायते फावटी आमी भायर बसता, हांगा गाडयो बिडयो वयतात त्यो पळयतात, हांगासर तें मन गळे आसना, आमचें मन आनी द मास इज सो पावरफूल, सो पावरफूल. भाऊ भयणीनो, मिसांतल्यान कितें कितें घडोवन येता. ह्या दिसांनी हांव एक पुस्तक वाचतां, हिलींग द फॅमिली ट्री म्हण. आनी तो म्हणटा मिसां उद्देशीं कितलें बरेंपण जावं येता. जायते धर्माचे आमचे मनीस आमकां सॅक्ट्स आसतात, मीस ना म्हणटात, मीस नाका म्हणटात. आमी सायबिणीक आतां कोण कोण सायबिणीकूच मानतात, तेसूच करतात, मीस नाका, मीस पयस करूंक जाय. मिसान मास इज द मोस्ट पावरफूल थिंग इन द वर्ल्ड. भाऊ भयणीनो, काय बरें, देवाक आर्गां दिवया. येदी व्हडलो देव आमचो, येदो व्हडलो देव आमची शक्ती. देखून दर मिसाक येता तेन्ना आमच्या जिविताचें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. जशें हांवें तुमकां दाखयलां, एक तांतें आसता तें बटरफ्लाय जाता, ट्रान्सफॉर्म्ड. एक तांतें आसता तें फ्रॉग जाता, मेटामॉर्फोसिस, टोटली ट्रान्सफॉर्म्ड, ट्रान्सफिगर्ड, ट्रान्सेंड. वयर लायफ इज मच मोर दॅन वॉट वी थिंक. रिमेंबर दीस. जिवितान कोश त्रास आसा, भिये नाका. दुयेंस येयलें, भिये नाका. सर्वीस गेली, भिये नाका. तुका कोण सोतायता, भिये नाका. लायफ इज मच मोर दॅन दॅट. फोकस ऑन दॅट, फोकस ऑन दॅट. जेजू कश्टवपाचो आसलो, त्रास पावपाचे असले, पूण बाप ताका अनुभव दिता, बाबा तूं कश्टयतालो मरे, हें चिंत, तुका कितें जावचें आसा तें चिंत. आनी तें चिंतून जेजूचे कश्ट व्हरोंक ताका खूब सोंपें जालें. देवाची खुशी पाडून, कित्याक लायफ इज नॉट जस्ट सफरींग सफरींग सफरींग. लायफ इज मच मोर दॅन दॅट. इट्स जॉय, इट्स ब्लेसडनेस. उबी रावया. भाऊ भयणीनो, खेरीत भशेन आमी आतां आमची भावार्थाचो उच्चारणी करतले. आनी ही भावार्थाची उच्चारणी करता आसतना देवाचेर विस्वास दवरतात म्हण हे नवे वांगडी कॉन्फ्रारी द सांतिस्म सॅक्रामेंट नॉसो सिनियोर द इग्रेज द नावेली. हांव तुमकां देवाच्या नांवान मुखार आपयतां. पावलो फ्रांसिस्को रिबेलो फुडें येवचो. एंटनी रिबेलो फुडें येवचो. अलेक्झांडर आल्वारीस फुडें येवचो. सातुर्नीन कुटिनो फुडें येवचो. लुईस टिटो पेरेरा फुडें येवचो. ह्या पेटलेली बावतिजमाच्या दिसा पेटलेली ती वात पेटयतले. आनी आमचो भावार्थ भाऊ भयणीनो, आमचो देव कितलो श्रेश्ठ, कितलो पदवेदार, कितलो गुणेस्त. हे देवाक महिमा वाखाणणी आनी ताचेर भावार्थ गोट करून बराबर म्हणया. सौत मानता देवाक सोर पदवेदार बापा, स्वर्गान प्रितुमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या समिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं घडवीं सांबाळलो. आंकवार मराय तांय जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें सोंसले. ताका कुस्सा सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गाक चडलो. सुरपदविदा देवा बापाच्या स्व्याक बसला. थंय त्या जिवी आनी मेल्यांची मोजवी करून घेतलो. स्वतमाता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभीक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्षणी कुडीचें जिवन पोळ सासणाचें जिवीत. आमेन. ते उबेच रावतले, तुमी बसचे. बाबा भयणीनो,
पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूचे शिश्य जाल्या आनी पवित्र सोबेचे वांगडी जाल्या. जी सोडवण जेजून आमकां फावो केल्या ती सोडवण आपणावंक आनी भाग्यवंतपणान वाडोवन वचूंक आमी वावुरता. हेच मनान तुमी Paulo Francis Rebelo, Anthony Rebelo, Alexander Alvarez, Saturnino Coutinho and Luis Tito Pereira, confraria do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora do Rosário da Igreja de Navelim, सायबिणीक भेटयल्ले कॉन्फ्ररीचे वांगडी जावंक सोदता. तर हे संस्थेचे वरवीं तुमकां तुमचो भावार्थ खोलावंक आनी ताका सेवे चाकरे वरवीं गोवाय दिवंक देवाचो आदार मागुया. हे फिरगोजेंत असलेले कॉन्फ्ररीचे वांगड्यांचे क्रिस्ती जिवीत अदीक खोतखोतीत जावच्या. देवाच्या भुरग्यांक सोबता ते भाशेन ताणें जिवच्याक आनी कसलेय गरजेक सांपडलेल्यांच्या हुस्क्याक ती वाडोवन वेचाक तांकां आदार दिवंक आनी तेच बराबर कॉन्फ्ररीचे बाटा बेसांचो आनी दुडवांचो कारभार जबाबदारेन चलोवंक बिस्म साहेबान तुमकां नेमल्यात म्हूण हांव चड खुशी. आमी मनीस म्हणटोच आमकां ह्या संवसारांत जियेतना थोड्या वस्तूंची गरज जशें दुडू बाटां आदी तांचो कारभार प्रमाणीकपणान चलोवंक आमची क्रिस्ती जबाबदारी. पूण हाचेवन अदीक व्हडली जबाबदारी म्हळ्यार आमचें क्रिस्ती जिविताची गोवायकी. आमच्या धर्मीक संस्थांनी आमचें क्रिस्ती जिवीत अदीक उजवाडायक जावच्याक बाटां बेसांचो आनी पयशांचो कारभार न्हय तांचो शेवटपूण एक उपाय देखून ह्या वेळार तुमकां उगडास करता. प्रमाणीकपणान आनी व्हडे फिकेरीन हो सगलो वावर इगोर्ज मातेच्या कायद्या प्रमाणे तुमी चलोवंक जाय. तर हांव तुमकां बिस्म साहेबाच्या नांवान विचारतां. पवित्र सभेचे कायदे कॅनन लॉ, कॉन्फ्ररीचे सामान्य कायदे जनरल स्टॅट्यूट्स ऑफ कॉन्फ्रॅटिस आनी तुमचे कॉन्फ्ररीचे निर्णय रेग्युलेशन हातूंत धर्मीक संस्थांक लागू जातली मांडावळ स्टापलेली आसा ती आनी तेच भाशेन पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे धर्मीक वडिलांनी म्हणजे बिस्म साहेबांनी दिल्ले आनी ह्या फुडें दितले ते कायदे आनी नेम तुमी पाळटल्यात म्हूण भास दितात. ह्या संस्थेच्या वांगड्यांची चाल आनी जिवीत अदीक जिव्या भावार्थाचें बरवंशाचें आनी मोगाचें करूंक वावुरतल्यात म्हूण तुमी भास दितात. तुमच्या आदीन केल्ल्या मोलादीक वस्तूंचो दुडवांचो आनी बाटा मेसांचो आदी कारभार प्रमाणीकपणान आनी व्हडे फिकेरीन चलयतलेत म्हूण तुमी भास दितात. आतां ही तुमची भास खेरीत भाशेन देवा मुखार स्विकार करतना तुमी जण एक एकल्यान आपलें नांव घेवन म्हज्या फाटल्यान म्हणचें. हांव आमच्या म्हणात बिस्म साहेबाची नेमणूक कालतिकायेन मांडून घेता आनी जो वावर आनी जबाबदारी म्हाका दिल्या ती इगोर्ज मातेच्या कायद्या आनी म्हजे कुयेती प्रमाणे म्हाका घडटा ते भाशेन आनी देवाच्या आदारान विस्वाशीपणे पाळटलो म्हूण भास दिता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, बिस्म साहेबान तुमच्या हातान घातला तो वावर तुमी खुशे मनान घेतला म्हूण आमी देवाक आर्गां दिता आनी उर्बेन आनी उदार काळजान तुमी पाळटल्यात म्हूण जाणो जावन देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या बऱ्या वावराचेर आमी मागता. आमेन. सगल्यो बिरावया आनी हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी खेरीत भाशेन नवी समिती पासत मागुया. आमच्या बागयोन बापान, गवली बापांनी आनी पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी लौकिकांक भावार्थाचो चोरो आनी बागवनपणांची देख तांणी दिवंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. गांवच्या आनी देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजाची उदरगत करतना शिमेर आसलोल्यांचो आनी निसर्गांचो केरीत हुस्को धरून बरेपणांची पावलां तांणी मारूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जिविताची यात्रा करतना
जेजू सांगता तें आमी आयकूंक आनी तो दाखयता ती वाट आमी दवरून ताचो पाटलाव करूंक आनी हे वरवीं एक दीस तो बासायता ती मोहिमा आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. संवसारांत चलतली झुजां आनी तरेकवार वायट नोपयत जावन शांती कुशालकाय वसल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. तुमचेय मागणे देवा मुखार दवरात. कितलो लोक दुयेंत आसा आमच्या गांवांत. कोणाक एके भशेन कॅन्सराचें जाल्लें आसा, कोण एके भशेन आपल्या दुयेंसाक लागून बिल्लो आसा, तांचेय पासत मागया. कोणाक आर्थरायटीस जाल्ली आसा, कोणाक स्पॉन्डलायटीस जाल्ली आसा. खेरीत भशेन जी मागणी कुर्सा म्हणीन घातलेली आसा ती देवान आयकूंक आनी देवान जायते लोकांक आमच्या एक सुटका दिवंक, आमी जायत्यांनी बरें कुमसार करूंक, जिविताचें रुपांतर करूंक. आनी आयची कमिटी आनी कॉनी डायस, अलेक्झांडर आल्वारीस, डोमिंग फेर्नांडीस, सिसिलिया आनी संपून गेल्या डोमिंग रोजारियो हांकां स्वर्गराज तशें जिवी आसात तांकां बरी भलायकी, तांच्या कुटुंबांक आनी केल्ल्या बऱ्या वावराचो. तशें नवी कमिटी पॉल, एंटनी, अलेक्झांडर, सातुर्नीन आनी टिटो हांकांय बरी भलायकी मागून घेवया आनी आमचे इगोर्जेन बरो वावर जावंक सायबिणींचो. देवा, तूं आमकां केन्नाच सांडिनाय आनी हे मोर्जेक तूं सांडिनाकाय. दोनया तुज्या बगर ह्या संवसारान आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. आमचे कडेन कितलेय दुडू आसूं, बाटा मेसां आसूं, पूण तुजी गरज आमकां. हांव ह्या वेळार आमची सगल्यांची मागणी हे म्हजे पुर्जेची तुज्या काळजान घालता. तशेंच आमच्या गोंय राज्याक आनी संवसारान युक्रेन, रशिया ही झुजां पेटल्यान आनी आमच्याय गोंयांत जें कितें वायट आसा आनी आमच्या इगोर्जेच्योय बी गरजो तुज्या म्हऱ्यान दवरता, त्यो तूं स्विकार कर आनी बरें तें करूंक हे आमच्या नावेलच्या गांवांत अदीक रुपांतर जाल्लीं मनशां आमी जावंक आनी तुजीच एके भशेन पळजोड आमी शिंपडायतलीं मनशां जावंक आमकां आदार कर. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुझ्या पोवे दोड्या मुखार सोगली म्हणया बापा एक चोडो नवो जेसू निर्मळ भुरगो तुजो उड्या भितून लिपतात कोणयो तशी जेसू सोवे सोगली किरकोळ पातकी भुरगीं तुजी गोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेसूचे साने आमी जेसूचे साने आमी. हें बलिदान आयज देवाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. दोरमिसांतल्यान आमी आयकलां तशें रुपांतर जाता आमचें सगल्यांचें. उगडास कर तुजें रुपांतर जातलें. तशेंच आयज जायतीं आमचीं भाव भयणां रगत दिवंक ब्लड डोनेशन कॅम्पान वांटो घेतलीं. सगळे दोतोर येतले, हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करतल्यांक आनी रगत दितल्यांक देवाचो आदार आनी बरी भलायकी मागया. आनी सांजेय जे कार्यक्रम आसा समुदाया वयर तोय बरो जावंक आनी जायत्यांनी वांटो घेवंक आमी मागया. बापा, सर्वेस्पर आमच्या देवा हे बोलये वरवीं
आमच्यो कोरण्यो पळयोन न्हय पूण तुजे काकुतीची सासणीक येवजण पाळून आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ता वरवीं आमच्या मरणाचो तुवें भस्म केलोय आनी आमकां अमरपणान परगटलें. ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुज्या आपोवण्या प्रमाणे पवित्र जावंक आनी अमरपण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूंक. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या इतल्या बऱ्या देवाक दिन वासुया. बाबा तूं सोर पदवेधार आनी सासनांचो देव सर्व कडेन आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो खुश्ट मरण महिमेवंत पुनर्जिवनपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या भावपणांनी तुवें सांगून दवरलें. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदीं फुडेंच जेजून शिसांक कोडून दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो पडजोड ताच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गींच्या दोलबारां सांगा ती प्रितुमेर थांबोन आसतना तुजी किर्ती आमी परगट्टा आनी तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दोलबारांचो सर्वेस्वर सर्गानी संसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचुरगी तुका सोयीसर. सर्वेस्वराचे नावे येता ताका उंचुरगी तुका सोयीसर. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची आनी बरेपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तिसपुरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणीक खरोराचें रगत पातकांचें बक्षोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सावांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी आयज उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सगल्यांक बापा आपल्या घरांनी आनी गांवांत एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या घोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो परवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. अदी करून पुरगंतरीन आसात तांचे पासत मागान.
तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखां मोड पडेंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे मिसा बेटेक हाजीर आसा त्या गांवांत रावतात तांची जांचे पासत आमी मागलान तांचे आयज आपलो वाडदीस समरमतात तांचे हे नवे समितीची आनी आदले समितीची खरीत भाशेनची मागणी कुर्सा म्हणून दवरल्यान तांची आमच्या गांवांत जायतो लोक जो कश्टावता त्रासान आसा आडकुडीक सांपडला दुखां घडयतात तांची जांच्या घराब्यांनी शांती संस्काय ना तांची झगडी केस्तां झुजां शेजारी दुस्मानकायेन जियेतात तांची एकामेकाक उलयनात तांची सायबा तूं दया कर सगळ्यांची खाकूत कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरे रुजाई सायबणी देवाचे माई सांगाती भाग्यून धोरण दिता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर भाग्यून फ्रांसीस शेवेरा बराबर भाग्यून सांत आंतोनी बराबर भाग्यून जुजेवाजा बराबर भाग्यून कलकत्त्याच्या तेरेसा बराबर भाग्यून फादर पियो बराबर भाग्यून देवस्लेमर बरोबर मान्यवंत पाद आग्नेला बरोबर ससनांच्या सुखांत आमकां एक दीस बापा तूं वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक हें व्हडलें बागफाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या आपुता वरवीं देवाक महिमा दिवया. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेधार बापा सोर वंदन आणि वैभव तुका सासनांच्या सासनां जेजूंचे पयले प्रार्थना म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरवेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्काय दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उत्रिकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सौर बिरांतींतली मारेकार आक्सिडेंटांतली दुयेंसांतली आनी आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजे सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जमलेले तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालन तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुमच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमच्याय सोवे आसूं. जेजूच्या नांवान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाची इश्टले संवसाराचे पाप कटुले आमची काकूत कर. देवाची इश्टले संवसाराचे पाप कटुले आमची काकूत कर. देवाची इश्टले संवसाराचे पाप कटुले आमकां शांती. होच तो जेजू आपले रूप रुपांतर आयलें ताबोर दोंगरार. आयज आमच्या काळजांनी येता तुका सुटका दिवंक. तुज्या काळजांनी जेजू घे आनी इतलेंच म्हूण जेजू म्हाका सुटका दी. जेजू म्हज्या गोरब्याक सुटका दी. लॉर्ड डिलिव्हर माय फॅमिली डिलिव्हर माय लायफ. हो जेजू सुटका दिता. महिमेन बोललेलो जेजू ह्या जेजू घेतात ताचेर भावाड दवरून आनी बरवंशान जेतात तितली सुभागी. सगळ्यांत तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोण्या मुक्तेन आमी मोता. जेजू आमच्या गोण्या जिविताच्या उक्त्या मार्ग. जेजू आमचे वेसो वाचता ओरोड्यांतल्या सुक्या जाग्यार. जेजू आमचे
तुका दिता तुजेच फाटल्यान येता जेसू आमच्या गोळ्या मुक्तीन आमी मोता जेसू आमच्या ओड्या तुजेच फाटल्यान येता जेसू आमच्या गोळ्या मुक्तीन आमी मोता जेसू आमच्या ओड्या ओरव नासाय दोंगरार सोड्या जेसू आमची शिवपाच विचा आमचे निर्बळ असो कोणी जेसू आमचे जिवीत सासणी तुजेच फाटल्यान येता जेसू आमच्या गोड्या मुखेन आमी मोता जेसू आमच्या ओड्या फाटल्यान येता जेसू आमच्या गोळ्या मुक्तीन आमी मोता जेसू आमच्या ओड्या ताचो एक मोठा तुटून जेसू नव्या दोरता बांदून ताच्या काळजांत तुचा बोळाय जेसू हाडटा शांती स्वस्काय जेजेच फाटल्यान येता जेसू आमच्या गोळ्या मुक्तीन आमी मोता जेसू आमच्या ओड्या बरोबर म्हणुया क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादूस कर नाणूय म्हाका उदकान कोडवळाच्या पवित्र गोश्टानो म्हाका घट करात तूं मरव्याची सुचितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भक्तां सांगाती तुका वखाणच्याक आमेन. उबी रावया. बापा तूं आपयताय तांकां मोगान आपयताय आनी तूं बसायताय ते आमकां फावो नासलेल्या तुज्या मोगाचें देणें
तुज्या पृथ्वीवन पुता सारके कुडी आत्म्यान पवित्र आनी मोहिमेवन जावंक तूं आमकां आपयताय आनी ह्या उमळीक देणें तूंच आमकां फावो करताय म्हूण बासयताय. तुज्या आपोवण्यांक प्रमाणें जिवंक ह्या प्राचीत काळान अदीक व्हडे उमेदीन प्रयत्न करूंक आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज जोडूंक आमकां कृपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. बावडीनो तुमच्या सगल्यांच्या नांवान खेरीत भशेन आयज नवी कमिटीक हांव शाबासकी दितां आनी खेरीत भशेन तांकां तांची जबाबदारी दिल्ली तो वावर बरे भशेन करूंक सांगाता बराबर आनी सगल्यांच्या बरेपणा पासत आनी धर्म वाडोवपा खातीर वा धर्मान घट जावपा खातीर ताणें आनी जेजूक गोवायकी ह्या गांवांत दिवपा खातीर करूंक मागता. तशेंच समिती जी ताणें फाटल्या 3 वर्सांनी काम केलां तांकांय बी काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. काल इगोजेची सफाई केल्या मारयेची फौज SSVP आनी कपल्स ऑफ क्रायस्ट ह्या संस्थेच्या भाव भयणांक आमी आयज ह्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्यांक आमची शाबासकी. त्या बरोबर फुडल्या आयतारा सोनवारा दीस सफाई करूंक मागण्या जमा आनी कोंफरांत हांव रावतां. कोंफरांत जायते जाण भाव आनी भयण्यो हांगासर येतले म्हण आनी इगोजेची सफाई करूंक वांटो घेतल्या म्हण एकामेकाक उगडास करचो म्हण मागता. गेल्ल्या आयताराक तुमचें धर्मदान जालां 1,01,092 रुपया. हे तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज PPCची मिटींग 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत ताका सगळे वांगड्यांनी हाजीर जावचें म्हण मागता. आयजतान इंग्लिशींतल्यान मिस आमचें इगोर्जेन जातलें 9:45 कित्याक दोतोन सोंपली. आयज सकाळीं 9:30 ते दनपारां 1 वाजता पर्यंत आमचें सांगलें तशें ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा. हे आमी ह्या काळार दवरता कित्याक उगडास करूंक आमकां जेजून मनशा कुळा पासत रगत वारयलें तशेंच आमी बी रगताचें दान करूंक रगत दिल्यार बरें त्या पासत हांव उलो मारतलो आसलो 25 ते 40 वर्सांच्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक रगत दिवपाक जांकां तर कसलेंय कोलेस्ट्रॉल ना हेमोग्लोबीन सारकें आसा वो डायबिटीज ना ताणें फुडें सरचें आनी तुमी एकामेकाक उत्तेजन दिवचें म्हण मागता. डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमेस हॉलांत ग्रावंडा लागीं आसा तातूंत आयज चलतलें म्हणटच एकामेकाक उत्तेजन दिवचें आनी उगडास करचो म्हण मागता. तशें आयज सांजे आमचे नावेलचे फिरगोजेन समुदाया वयर एक खेरीत शिबीर सांजेच्या 4 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत ते 7:30 पासून घडये जातलें. सगळे PPCचे मेंबर आदले तशें आतांचे कॅट पॅट वांगड्यांनी सेवाधर्मीक सेवकांनी चुकय नासतना हाजीर जावचें आनी येता आसतना एक बूक आनी एक पेन हाडचें म्हण मागलां. म्हणटच हांव रावतां हातूंत थंय 100-200 तरी लोक जातलो म्हण आनी आदींच फुडें तुमच्या पासत देवाक आर्गां दिता. एप्रील मे जून जुलय म्हयन्यान लग्न जावचें आसात तांकां शिकोवणेचें शिबीर आसतलें मार्चाचे 6 फाल्यां 6 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. उगडास करता जायतीं जाणां मागीर येतात म्हाका खबरूं ना केदो सांगलोलें म्हण जाताय म्हणटच उगडास करता कोण तर एप्रील मे जून जुलय काजार जावपाचीं आसात ताणें ह्या शिबिरान वांटो घेवचो. मार्चाचे 7 मंगळारा दीस पब्लीक हॉलिडे. आमचे फिरगोस तरणाटी आमचे SSC 12वी तशेंच TY भुरगीं आपली फायनल परीक्षा वो कसले परीक्षेक हाजीर जातात तांकां आनी तांचे पासत देवाचें बळ कृपा तांकां मागून घेवचें पासत आशिर्वाद मागून घेवप पासत मिसाची भेट घडोवन हाडटात 9:30 वाजता 7 तारखेर दॅट मंगळारा दीस हॉलिडे आहा. सगल्यांनी येवचें म्हण मागता. तांच्या बरोबर तांच्या आवय बापायनी बी येयल्यार जाता. खेरीत आशिर्वाद त्या दिसा त्या भुरग्यांक दितलो. मार्चाचे 12 प्राचीत काळान आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक एक तियात्र हाडलेल्यान धर्मीक दाखोवन सांजेच्या 7 वाजता आमचे रोझरी इस्कॉलाच्या आंगणांत आमचे PPCच्या वांगड्यांनी तिकेटी दिल्यात. तांणी तुमच्या घरा लागीं येतात तेन्ना तिकेटी काडचे म्हण मागता. भाव भयणो ते एक आदार कसो म्हणजे तियात्र आमी प्रॉफीट करूंक तियात्र हाडिना पूण एक दुसरे भाशेचें आमकां एक नियाळ करपाक सोय. जायते फावटी आमचेय PPCचे वांगडी बी म्हणटात फादर तिकेटी कोण घेयना म्हणटाय. हांव रावतां हे फावटी घेतली आनी तुमी कोणाकूय एक भाशेन आदार करतले म्हण रावता आनी आदींच फुडें तुमचे पासत देवाक आर्गां दिता. कोरेजमाच्या काळाची आख्खी कार्यावळ आमी मार्चाच्या म्हयन्याचे पॅरिश बुलेटिनाचेर घातलेली आसा. रोजायेच्या पावलांचेर छापून हाडल्या ती तुमी बारीकसाणेन पळोवचें म्हण मागता. जायत्या वाड्यांनी ह्या दिसांनी खुर्साची वाड जातात. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां जायतीं देण्यांनी आमी बरेपणान बरो म्हण मागता. कित्याक जायतो लोक हांव तरी कांय म्हाका वेळ मेळटा तेन्ना वेता हांव गेल्लो थंयसर जायत्या लोकांक पळयलां म्हणटच देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो.
प्राचीत काळात आमच्या फॅमिलीचें दान घालचे खातीर एक बॉक्स आमी तुमच्या घरांनी धाडलां PCचे बांगडी घेवन येतले हें दान आमी दोन कारणां पासत गूड समॅरिटन फंड फॉर द पुअर अँड निडी आनी मोनपियो द क्लियर फंड फॉर रिटायर्ड प्रिस्ट हे आमी वापरतले म्हणून सांगलां 30-70%. हें तुमचें तूं कितें तुकाच ना करून उणें करून तेतून तुमी घालचें म्हण मागता. ह्या म्हयन्याचे 11 सांजेच्या 3:30 वाजता कार्डिनल ग्रेसियस हॉलान डायबिटीज ब्लड प्रेशर आनी कोलेस्ट्रॉल कशे तरेन हाताखाल दवरचें हाचे विशीं एक उलोवप जातलें म्हण नावेली सिवीक अँड कंज्युमर फोरम कळीत करूंक मागता. हाचे विशीं उलोवप करूंक मिस्टर आमर गांवकार येतलो. ह्या म्हयन्याचे 12 सांजे 3:30 वाजता कॉरेजमांची कुर्साची वाट आनी मिस जातलें द्रामापूर दोंगरार. हे कुर्साचे वाटेन भक्तीपणान वांटो घेवंक तुमकां आमंत्रण आसा. सांजे 3 वाजता रामापूर इगोर्जेन सावन भायर सरतले म्हूण कळीत करून मागलां. रोजरी कॉलेज खादी आनी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड बराबर मोवा मुसा उद्देशी कशें मोव करचें हे विशीं घरा लागीं एक शिबीर ह्या म्हयन्याचे 9 आनी 10 सकाळीं 9 ते 1 वाजता पर्यंत रोजरी कॉलेजीन घडोवन हाडटात. हे संदेचो तुमी फायदो घेवचो. बोबडीनो सरकाराच्यो जायत्यो स्किम्स आसात आमी फायदो घेना. ही एक फायदो तुज्या आनी मोवांचें मेळ करून मागीर विकूंक जाता. जायत्यो वस्तू दितात ते फायदो घेयात तुमचेच पासत त्यो. आनी कशें करचें कितें करचें तें दीस मेवतलें म्हणटच हे एक 2 दीस येवपाचें ते 9 ते 1 पर्यंत. आनीक म्हाका सांगलां त्या प्रमाणे फकत 25 जाणांक आसा म्हणून तूं पयलो ये आनी तुजें नांव तुमचे वाड्यांतले 5 मेंबर आसा तांचे कडेन मेळोन फायदो घेयात. स्कीम आहात आनीकूय जायत्यो स्किमी गव्हर्मेंटाचे आहात ते आमी हाडून दितले आनी सांगतले. तांचोय बी लाभ दुसऱ्यांक घेवपा सारकें करतले. म्हणटच आयज देवान तुमकां बरो दीस दिवं आनी ज्यो कितें कार्यावळी आमच्या मान आसात त्यो बरे भशेन जावंक मागया. आनी तुमी जी सगळे आयज मिसाक आयल्यान तुमचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडो आनी आदार केल्ल्यांकूय खेरीत भशेन आमी देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. तुजे दोळे दाम आयज तुज्या लागीं देव उलयला रुपांतरा उद्देशीन तुज्या जिविताचें रुपांतर जाता. दोर्मिसांत येता तेन्ना तुका तुजें रुपांतर जाता. सर्वेस्वर तुमचें सोवें आसूं. सोर पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या गोरेब्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो. वचून यात जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हडपण जेसूक आमचें मोदें दवरून एकामेका प्रितीन हात दिवन सोनिया आमी पोतून घाला ताच्या मोगाक मोनेशांची जेसूक आमचें मोदें दवरून एकामेका प्रितीन हात दिवन सोनिया आमी पोतून घाला ताच्या मोगाक मोनेशांची